संजय, आता आयज तुमी सुकूर आयल्या पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, कितें सांगपाचें दिसता ते आतां शेतान? सगळे पयलीं हांगा परवडचे भाव जे आमचे शेतां जे करता खूब वर्सां जालीं आनी ते करीत आसा. तेतूनसून गव्हर्मेंटान नवे नवे स्किमी हाडलेल्यो आसा आनी सरकार क्रोर्स ऑफ रुपीज WRDचेर खर्च करता. आनी तेजो रिजल्ट आयज आमी पयलो हांगा की हांगा सगळें उदक भरलेलें आसा. उदकाक तेंच्यांनी आतां हे दोनाय सायडीक जी वॉल रिटेनिंग वॉल बांदलेली आहा दोनाय सायडीक, तेतूनसून उदकाक जी वचपाची पळय शेतां करता आसतना ह्या फळांसून त्या फळान आमी जेन्ना तरवो लायतात न्ही, तरवो आतो कोणसो मारल्या उपरांत मेऱ्यो घातल्या उपरांत कंप्लीट, आनी जेन्ना आमी ओपल्या उपरांत आमी तरवो काडटात आनी लायतात. आमी तरवो लायता आसतना कुसोवंक फावना म्हणून प्रत्येक आमी मेरेक कितें करता, कोनशांनी एका सायडीक खसून तरी हे उदीक उरोवंक फावना म्हणून आमी उदकाक वे करता, वाट करता आनी दुसरी मेर कापता. तशें हांगा कितें जालां, गव्हर्मेंटान तांकां आयज एक अशें प्रोविजन केलेलें आहा. इंजिनियराच्या तकलेन कितें आहा म्हाका खबर ना, की हेंच्यांनी सकयल लॅटरायट मशिनरी केल्या, रँडम मशिनरी केल्या, थोडे लॅटरायट यूज केल्या आनी एक वाट कशी केल्या, दोनाय सायडीक कॉन्क्रीट करून दवरलेल्या. पूण म्हाका एक सांगा पळया भावनो, हे उदकाक ह्या सायडीचें उदक त्या सायडीक कशें वयतलें? हेका मदींच त्या सायडीक खंय तरी हेंच्यांनी मदींच एक मॅन होल कसो दवरलेलो आसा, पूण हे उदीक एकाच सायडीसून कशें वयतलें म्हणून तेका लागून 4-4, 5-5 मिटराचें उदीक जर दवरलेलें जाल्यार हांगा लोकांची शेतां हांगा बुडची नासली. सेकेंडली, हे उदीक उरपाचें कारण म्हणजे कितें? हे सरकारान फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बरो हिंदी पिक्चरांतलो हिरो गॉगल घालून कसो तुमी पयला आसतले आदले बाजीगर कशे काळे चश्मा घालून तेणी फाटल्या दिसांनी इनॉग्रेशन केल्लें. थंयसर तेंच्यांनी जवळ जवळ मोर दॅन 80 crores थंय बरयलेले आहा, तारीकडेन म्हापसा आमच्या थंयसर बरयलेले आसले की 84 crores हे खर्च केल्लो आहा. आतां सरकार कोट्यांनी रुपया खर्च करता शेतां बुडोवपाक काय शेतां वाचोवपाक काय आपणाक शेतां पिड्ड्यार जाल्या उपरांत ही जमीन एका बिल्डरांक दिवपाक. आमकां आयज स्पश्टपणे दिसता की सरकारान ही रिटेनिंग वॉलां काडून आनी ते WRD तर्फे जो आमची रिवर जी आसा बस्तोड्या सायडीसून गेल्लेली आसा, परवडच्यान सारकी कनेक्ट तारी कडेन गेल्लेली आसा न्हू, तेका 84 crores खर्च कित्याक लागून केला आसतले? तर म्हाका तरी स्पश्ट मत अशें दिसता की हे सरकारा कडेन उरलेल्यो जमिनी गोंयकारांचे हे उदकान बुडोवन पाड घालून शेतां हेजे फुडें जावची ना, आनी तेजे ते रिजल्ट घेतले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटासून की ही जमीन सुपीक ना म्हणून, फर्टिलायझर ना म्हणून, आनी शेत ऑर्चर्ड करून हे बिल्डराक दिवपाचे हेच तकलेन आसा. आतां जो कोण बाजीगर हो जो मनीस जो आसा न्हू आयज गोंयान, हांव ताका सांगपाक करता, हे जे 1400 कोटी किंवा आनी काल तेंच्यांनी एक फिगर दाखयलेलो आहा 47 crores, हे दोन तेंच्यांनी फिगर दाखयलेले आसा. थंय एक बरयलेले 84 crores तारी कडेन जो बोर्ड लायलेलो न्हू तेजेर इनॉग्रेशन करतना टोटल एक्सपेंडिचर 84 crores दाखयल्ले. आतां सरकार म्हाका दिसता बार्देस तालुक्या पेडणे तालुक्यान म्हाका दिसता 1400 कोटी केन्नाच खर्च करिना. आतां हे सरकारान कितें केलां? हे सरकारा कडेन मनान एक सरकाराचे दाखयतले 80 कोटी 100 कोटी. आतां ह्या मतदारसंघातलो एक आमदार फाटल्या दिसांनी मिनिस्टर जाल्लो रोहन बाब खंवटे, तुमी पयला आसतले, तेणी फाटल्या दिसांनी शेतान तो ट्रॅक्टर घालता आनी खंय तरी आपल्या आंगाक नवे बांदून घातला करकरीत. आमी कशे चवथी कडेन नवे बांदून हाडून घालतात किंवा दिवाळे कडेन घालतात आनी देवाची पुजा करतात, तशें तेणी कितें केलां, चकचकीत बानयान घातलेले रोहन खंवटेन, आनी तेका खंयचो तरी असो चिखल काडलेलो आनी आंगाक लायल्लो असो, आनी आपूण शेतान देवला आनी आपूण शेतकार म्हणटा. हांव तेका सांगूंक करता, गापत्यांक गोरवा आनी भटांक तारवा हें केन्नाच जावचें ना. तुजें काम जें आसा न्हू तें करपाक जाय. तुका जर कळना न्हू हांगा शेतकारांची व्यथा जर तुका कळना, हांव स्पश्टपणे सांगता, हो जो पयसो सरकाराचो टॅक्स पेयरांचो पयसो, हो कोणाच्या बापायचो पयसो न्हू, हो लोकांचो पयसो तुमी कोट्यांनी मोडटात. आतां ते 84 crores जर दाखयला, हांव तरी स्पश्टपणे सांगता मातयेचो पयसो कितलो जातलो तेंच्यांनी अख्ख्या गोंयकारांक सांगूंक करता. आनी बार्देस तालुक्यान जे आमचे शेतकार आसा, कोण जाणकार आसा, कोण इंजिनियर आसा, कोण भितरले खबर आसा, तांकां हांव सांगूंक करता, ते तुमी म्हापसा बस्तोडा तार रिवर जी आसा ती हांगा आमचे म्हाका दिसता उस्कयच्यान किंवा आनी हांगासून वचून परवडच्यान ती कनेक्ट जाल्लेली आहा तारी कडेन. दोनाय सायडीक माती घातल्या तेंच्यांनी, स्ट्रेंथ केलेली आसा आनी तेंच्यांनी मातयेचो खर्च आनी थोडो कॉन्क्रीट थोडे कितें केल्लेले आसा. 1400 कोटी खर्च दाखयलेलो आसा. म्हाका सांगा कितल्यो तरी मातयेची ट्रिपी घातल्या. आतां मातयेची ट्रिपी तेंच्यांनी खंयसरले घातल्या ते बी तुमकां हांव सांगता. आतां रोहन खंवटेच्या मतदारसंघान तुमी परवरी, आतां तो आमचे ह्या होंडा शोरूम आहा तेज्या आयल्यान हेज्या आमच्या हांव तुमकां एक्झॅक्टली सांगता, कॅटरिंग कॉलेज आसा न्ही, कॅटरिंग कॉलेजीचे फुडें जर वयची
तेन्ना टोटल सायड बॅरिकेड केल्या, खणल्या आनी रबल स्टोन्स थंयसरले हाडल्या आनी हांगा यूज केलेले आसा. कित्याक लागून जो पयसो जो आसा न्हू सरकाराचो, एक्चुली ती आतां रबल स्टोन्स जे खणलेले आहा न्हू थंय यूज केलेले आसा, ती माती थंयसरली हांगा यूज केलेली आसा. आनी कॉन्ट्रॅक्टराक कितलो फायदो आनी गोवोरमेंटासून जे कोण कॉन्ट्रॅक्टरान जे कोणाक कितें दिल्लें म्हाका एक्स-वाय-झेड अमावंट खबर ना, पूण मातयेचो खर्च इतलो करून शेतां बुडोवपाचो ठाम निर्णय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांतलो आसा. जो शेतकार खरो आसा न्हू, शेतान देंवल्या उपरांत माती आपल्या आंगाक लावंक घेवचो ना. जो मनीस कोणाक कांयच खबर ना, कापत्यांक करूं आनी भटांक तारवाजी म्हणटा न्ही, तो आपल्या आंगाक चिखल लायतलो आनी आपूण शेतकार म्हणटलो. पूण शेतकार म्हटल्यार आपूण शेतकार जायना. ही व्यथा खरो जर शेतकार जर आसलो न्हू, आयज अशें ह्या शेतान हो रिटेनिंग वॉल दोना सायडीक बांदून दिवचो नासलो आनी शेताची अशी पाड घालपाची नासली. हांव गोंयच्या जनतेक सांगूंक करता की परिस्थिती खूब वायट आसा. हेंच्यांनी आपणाक जाय तशें एस्टिमेट करप. WRDचो चीफ जो कोण आसा ताका हांव रिक्वेस्ट करता, तूं जो गोंयच्या जनतेचो जो पयसो जो मोडटा, जे गोवोरमेंट डिपार्टमेंटान जितले मनीस जे आसा, जो एस्टिमेट जो करता कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन, एस्टिमेट कॉस्ट करता न्हू, जर 10 रुपया जर आसा न्हू, हे 100 रुपया करतात. गोंयकारांक हांव सांगूंक करता की तुमी बारीक विचार करात. सिवरेज पायप लायन जी घालतात, जर ती 100 रुपया जर आसा न्हू, एक्चुली तर 1000 रुपया दाखयतले. हे आतां हे सरकारान जे मनीस व्हडले साहेब जे बसलेले आसा न्हू, हे मिनिस्टरांक कशें फाटल्यानसून कितें एस्टिमेट वाडप, कितें करप, हे ते शिकयता. आतां शिकलेले मनीस अनपड लोकांक जर सांगता आनी अनपड लोक फाल्यां सकाळीं आपणाक जे कितें जर येयले जाल्यार ते अशें वागचें ना. हे हांव शेता बद्दल उलयता आसतना सरकाराक सांगूंक करता, तुमी इतले पयशे मोडलेले आसा, हे आमकां स्पश्टपणे दिसता. ही शेतां लोकांची पाड घातलेली आसा आनी तुमकां लोकांनी शेतां लायलेली नाका. आनी फाल्यां सरकार आतां तुमी पयलें आसतले थंयसर आमच्या म्हाका दिसता रोहन खोटेच्या एरियेंत पडटा खंय दिसता म्हाका, एक्झॅक्टली हांव सांगूंक शकना. आमचो आतां नवो आतां पर्वरीसून नवो फ्लायओवर जाता न्हू, थंयसर तेंच्यांनी हे पुलाचें बांदकाम करता आसतना तांकां कास्टिंग करूंक जाय आसलें, स्लॅब बी कास्टिंग करूंक जाय आसली, थंय सगळें भरून काडलेलें आसा. ते शेताची पाड घातली. थंयसर आतां तो ट्रक टर्मिनस तो हाडटलो. लोकांचे हे कितें करप, घेवप सरकाराक जाय म्हणून, आनी आतां तो ट्रक टर्मिनस कोणाक कितले गोंयचे लोकांचे ट्रक आसा हे सरकारान आमकां सांगपाक जाय. आतां ट्रक टर्मिनस करतलो आनी खंयच्या तरी बिल्डराक दितले, अशी माती घालप मरे लोकांच्या शेतांनी पाड घालप. हांव सरकाराक स्पश्टपणे सांगता, मिस्टर प्रमोद सावंत, फाटल्या दिसांनी तूं हांगा उद्घाटन करता आसतना सालिगांवचो MLA आसलो तुज्या वांगडा, तेकाय हांव विचारता, तुज्या एरियेन तूं जो आतां फाटल्या दिसांनी बरें उद्घाटन केल्लें, बरें बाजीगर कशें, बरें काळे गॉगल घालून तुमी थंयसर हिरो कशें थंयसर देंवलेले न्हू, आयज लोकांची हिरोगिरी करून लोकांक आयज तुमी फोंडान घातलेले आसा मरे. लोकांची शेतां पाड घालूं नाकात. तुमकां देव बोडगेश्वर हो पळयतलो 100%. कित्याक लागून तुमी लोकांची व्यथा ही कोणाक कांय खबर ना. तुमकां फक्त आपले कशें कितें आहात, फक्त तुमी स्किमी जाहीर करात आनी 100 कोटी लोकांचे जे 10 कोटी लागता न्हू ते 100 कोटी करप. हे गोंयच्या लोकांनी मातसो विचार करा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे कितें चालू आसा न्हू, एकदम महाभयानक आसा. हे म्हाका दिसना हे गोंयच्या लोकांचे बरें करपाक येयलेले आसा. तुमकां दिसता ते कॉन्क्रीट घातल्या उपरांत आज शेतां ही हेंच्यांनी गोंयची ब्युटी जी आसा, गोंयची ब्युटी हेंच्यांनी पाड घातलेली आसा. आनी आयज तुमी हे उदाहरण पळोवंक शकता कितें जाल्लेलें आहा ते. अशें केन्ना वाट तुमी पयल्या शेतांनी अशें करता काय म्हणजे शेतान उदीक भरला पळयात, बरें कंप्लीट भरलेलें आसा. उदीक कशें वयतलें, खंय वयतलें, थंयसर जर ते तयारी थंयसर जर केल्या, उदकाक वचपाक वाट जाल्यार झप करून 1400 कोटी मोडल्या जाल्यार झप करून उदीक थंय वचपाक जाय आसलें बरें. ते इंजिनियर जे आसा न्हू तांकां हांव खरोखर एवॉर्ड दितलो फाल्यां दिसांनी व्हरून, पुष्पगुच्छ बुके व्हरून दिवपाक जाय तांकां. हे तुमी असलें काम केलां म्हणून. WRDचो इंजिनियर जो आसा हे पळयात तुमी, हे पळय मनीस चलोन, हे पळयात हे मनीस चलोन जर इतलें मोडटा, मनीस चलोन आनी हांगासून ट्रॅक्टर पळय, ट्रॅक्टर सुद्दां वचना हांगा. ती शेतकारीन आमकां सांगलें, ते शेतकारीण जे कोण आहा न्ही आमची, ती म्हाका गावली आतां, तिणी आमकां सांगलें, तिणी रिक्वेस्ट केला खंय हांगा, तिणी रिक्वेस्ट केला की हांगा ट्रॅक्टर वचपाक वाट करून दियात म्हणून. हे कितें रे, जिसून ट्रॅक्टर वयतलो. हांव सरकाराक WRDचो मिनिस्टर जो आसा बाब सुभाष शिरोडकर, खरोखरच तुजे कडेन फंड सेंट्रलासून खूब येता, खंय यूज करूंक जाय, केन्ना यूज करपाक जाय, कितलो यूज करपाक जाय, ते इंजिनियराक मातशें शिकयात. आनी भितरसून तुमची जी कमिशनां जी कोणाची आसता न्हू, ती कमिशनां इलेक्शनाची तुमची तयारी करूं नाकात तुमी. हे जे प्रत्येक मतदारसंघान हांव गोंयच्या लोकांक सांगता, प्रत्येक मतदारसंघान हे 100 150 कोटी दितले आनी भितरसून आपले कमिशन जोडटले आनी इलेक्शन तुमी कॉन्टेस्ट करा रे म्हणटले. हे हांव तूं स्पश्टपणे सांगता. हेजेर हे करपाक कोणाची NOC घेतल्या,
ही गव्हर्मेंटान एका युनिव्हर्सिटी दिली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मनीस जो आसा न्हू असो करचो ना, शिकलेलो मनीस असो करचो ना. जो शिकलेलो जर इंजिनियर जर असलो न्हू अशें करून दिवचो नासलो. शिकलेले इंजिनियर म्हाका दिसता डिग्री तेणी विकती घेतला आसतली, कोण आतां खबर ना म्हाका. आतां हेजो चीफ कोण आतां खबर ना, पूण गोंयच्या जनतेक सांगूंक करता की परवरी मतदारसंघान एकटो आंगांक चिकल लायता आनी आपूण शेतकार जर म्हणटा न्हू ते केन्नाच जावचें ना. तेजी कामां तेणी करपाक जाय. तेजी कामां कितें तुमकां खबर आसतली. कळ्ळें? हांव जास्त उलयना आनी असलें काम अशें घालून शेतांनी मेरो घालून शेतां ही आतां हांव एक्चुली मातयेची मेर आसपाक जाय आसलें अशें केन्नाच खंय करूंक ना. हे फर्स्ट आयटम पळयता हांव लोकांची वा दोनां सायडी उदीक वचपाक जाय मरे. कशें वयतलें उदीक हांगा कुसतलें मरे लोकांची हांगा तरवो लायल्या उपरांत उदीक जर वचना कुसून वयतले. ताका लागून हेंची कुसकी बुद्धी जी आसा सरकाराची हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे हो तरवो तिणें हाडून दवरला. पळय हो तरवो लावपाक दवरला, हेतून लायतलो. हे उदकान लायता आसतना इकलो भाग ताजो भितर गेलो, 2-3 इंच 4 इंच भितर गेले, भितर घालचे पडटा मातयेन. हे वयले कुसून वयतले तेन्ना बाब रोहन खंवटे असो गरीब लोकांचो विचार कर. हांव उलयता कित्याक लागून कदाचित तूं म्हणटलो गरीब जर म्हणटा गरीब कोण ना म्हणटलो तो. तुमच्या सारके मनशांक परवरी मतदारसंघातल्या लोकांनी निवडून दिलेले आसा न्ही, तर शेतकार आसलो जितो न्हू जाल्यार सगळे लोक जिते आसतले अशें म्हणूं नाका तूं. शेतकार हो सादो मनीस. जेन्ना शेतकार जमनीचेर देंवता, कश्ट करता आनी लोकांक बाजारांत तांदूळ हाडून घालता किंवा भाजी हाडून घालता, खावपाचे इटेबल गुड्स हाडून घालता न्हू, तेन्ना तुमचे कडेन आसता. तुमचे कडेन पयसो जर आसून आनी शेतकारान तुमकां 1 किलो सुद्दां तांदूळ दिवंक ना. अख्ख्या वर्ल्डा बद्दल उलयता आनी इंडियेचे बद्दल उलयता. तुमकां शेतकारांनी जर तांदूळ सुद्दां दिवंक ना न्हू, तुमी मला उपाशी मरतले. पयशे खावन तुमी काय करूं शकना. आतां म्हणटार तुमकां आमी ते पिझ्झा हाडटले आनी कितें हाडटले खातले, पूण तेका सुद्दां तुमकां पीठ लागता. कळ्ळें मरे? सांगता शेतकारांक त्रास करूं नाका. आनी आमी भारत देश इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री म्हणटा न्ही, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर आसली हेंच्यांनी तेन्ना म्हणटाले आमी म्हणटाले आदी जहाँ सूरज सबसे आके पहिले आके डाले अपना फेरा वो भारत देश आहे बरें म्हणटाले न्हू. हांगा कोण ना. आतां हेंच्यांनी सगळे सोंपयले. पक्षी सुकणीं बी खंय रावतालीं घरट्यांनी, सुकण्यांक सुद्दां रावपाक हेंच्यांनी दिवंक ना. व्हडले टॉवर हाडले आनी तांकां सुकण्यांक सुद्दां हेंच्यांनी जितें मारलेले ते आमचें कितें हे चिंततले हे सरकार. देव बरें करूं सगळ्यांचें. थँक्यू. कुठे माते रे चल सुशेगाद चला. हे उदीक आमी आतां मेरो लायतात न्हू, आतां कोणसो मारल्या उपरांत शेतपिड्या जावंक पावना आमी मदीं कट करता. हांगा उदीक ते सायडीन वचपाक दोल्ला हा खूब दवरला. हय खूब दवरला म्हणटकूच तेंच्यांनी सारकें दवरूंक जाय. एक 4-4 मिटराचे 5-5 मिटराचे. काय नाही आयज पळय म्हाका कितले त्रास जाले. रॅम्प केला न्हय तेव्हा ट्रॅक्टर वचो ना. ते म्हणटा बाबा ती तुटत जाल्या, हांगासर हें घालूंक जाय, तो रॅम्प एक्सटेंड करूंक जाय. काय ना हे म्हणजे पूल व्हरून बेश्टे पुल्ल्या आनी सांगता म्हाका नाका जालें. पळय सारको वेतल तेंका सगळें हे तेंच्यांनी एक्चुली कॉन्क्रीट करप, शेतकारांक फायदो करून दिवप, नुकसान करून दिवप हे तेंच्यांनी करूंक जाय. शेतकारांक 3 म्हयने जाले पोत्ताक ते. कोणाक सांगलेलें? कोण येयलो ऑफिसरांक सांगलेलें का आनी कोणाक सांगलेलें? नाय टोल इन्चार्ज ऑल्सो सगळ्यांक सांगला हांवें. सगळ्यांक आय सेड दिस टू देम लोटू सर आपूण तरी आयकूंक ना. आयकना कोणाक लागून काम करता? आमकां लागून काम करपाक जाय. मागीर कितें आमकां लागून काम करिना जाल्यार तेंचो फायदो कितें? हांगासर हो आहा तो दिवंक खबर ना आनी म्हजी तोरात म्हणा चल हांव दिता. हय लोकांक जाय न्हय वचपाक हांवें दितलें. आतां म्हणल्यार म्हाका ओन्ली थिंग आय हॅव आस्क्ड रिटेनिंग ओन्ली थिंग आनी फी. हय पावस जाता तो बांदून दिता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.